रायट काडप तेंच्या ताब्यांत दवरप म्हाका दिसता सगळे उलयता कॉन्स्टिट्यूशन आमचे देशाचें कॉन्स्टिट्यूशन तेजेर हें हाडटा सो म्हाका आतां दिसलें हें हें म्हाका दिसता दर एक आमच्या मायनॉरिटीक दिसता तें हांवें मुख्यमंत्री बरयला इज द हेड ऑफ द स्टेट आनी सिन्स हो विशय सेंट्रलाचो हांवें हो विशय प्रायम मिनिस्टराकूय धाडला होम मिनिस्टराकूय धाडला आनी ही आमच्या मायनॉरिटीक त्रास करता म्हणून म्हजी मागणी आहा जे आयज जे कंटेंट घातल्या तितून एमेंडमेंटान म्हाका दिसना ते खंयच्यान आमचे मायनॉरिटी लोक आहा तो फॉरेन फंड येता दर चेंज करूंक लायता कन्वर्ट करूंक लायता असलें म्हाका कांय दिसना आनीक आयज जी इन्स्टिट्यूशन आसा जावं ती मायनॉरिटीची जावं कॉलेजी जावं इस्कॉलां जावं ऑर्फनेजी जावं आतां जायते इस्कॉल आहा म्हाका दिसता आमच्या गोंयांत तरी अशे कोणाक त्रास आहा आनीक कोणाकूच अशे त्रास करता ते खातीर म्हाजी मागणी तुमच्या माध्यमांतल्यान आनीक फावट हो विशय हांवें काडला बिहाफ ऑफ आवर कम्युनिटी minority which affect foreign contribution regulation amendment 2006 bill आहे हे अडचण म्हणून आणि परत घेवचें म्हणून आमची गोंयकारांची दर एक आमचे कम्युनिटी आहा आमचे चर्ची आहा जे इनवॉल्व जाता तेंची मागणी आहा त्या खातीर आमची हे तुमच्या फुडल्यान तुमच्या माध्यमांतल्यान पावोवपाक हे एक प्रयत्न करता दुसरो विशय आहा तो भयंकर विशय तुमकां खबर आसतली गोंयांत प्रोटेस्ट दर एक मतदारसंघाचे प्रोटेस्ट जाता टीसीपीच्या नंतर जे 39A सेक्शन आहे आमकां गोंयांत नाका गोंयकार कोणाक नाका तुमी मान्य करतले तुमकां प्रोटेस्ट केले हांगर स्ट्रायक जाले ते हांगर स्ट्रायक कशें जालें कितें जालें तेजेर उलयना पूण दर एक गोंयकाराक नाका कित्याक तुमी पळयचे हे 39A स्वीपिंग अनचेक्ड disciplinary power दिलेले आहा आणि हे पावर कोणाक आहा चीफ काउन्सिलर सगळे पावर हितून कितें आहा तुमी पळयल्या कंटेन आहा कोणे मॅसिव लँड घेतले ल्हान प्लॉट केले काडवट केले इल्ले सो हें बंद जावपाक जाय पूण सोबत गोंयांत बरो बोबाव नाका आमची इकोलॉजी आहा आमचे एनवायरमेंट आहा ते आमकां सांबाळ उरला ते सांबाळपाक जाय पूण लोक रस्त्यार येता आनी आमची सगळी गरज गोंयकारांची ही मागणी आहा बट हांव सरप्रायज जालो आमचे बोंडावलेचे आमदार तुमी पयले आसतले पयर बोंडावले मिटींग जाली आनी मिटींगेक तेणी हांवें एक पोस्टर पयलो आनी आयज हांगासर हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान दाखोवंक सोदता हांगासर हांवें पोस्टर पयलो हो पोस्टर कितें म्हणटा ओपोज करपाक 39A आनी NDZ आनी NDA आतां हे NDZ ओपोज केले नाका म्हणून कित्याक पयर
TCP मंत्र्यानूय सांगला ते ओपोज करता ते आपल्या व्हॉट्सअपाचेर मेसेज धाडटा म्हाका आमच्या मतदारसंघात NDZ हाडिना घालून. आतां NDZ आमकां जाय जरी तर आमचे NDZ शेतां आमचे दोंगर जावं आमचे हे आहा ते तोडी आहा सॉल्टपॅन आहा जावं मॅंग्रोव्ज आहा सँड्यून आहा ह्यो सगळे सांबाळटले जाल्यार NDZ जाय आतां हो कित्याक ओपोज करता तो हांव चिंतूंक पडलेलो आहा. एका कोणे बिल्डरांनी तुम्ही पळयला आसलेले दर एक दिसाक ह्या बाणावले मतदारसंघात जे एक्टिविस्ट आहा बरे मागपी आमच्या गांवांत आमच्या मतदारसंघात कितें बरें जावचें म्हणून दर एक दिसाक तिका कितें इलिगलिटी चलता ते लोकांचे नदरे घालता. आतां ह्या आमदाराक हांव फकत एकूच सांगूंक सोदतां लोकांक मिसगायड करिनाका. आमकां NDZ नाका म्हणून हो NDZ हे नाका म्हणून म्हाजी मागणी आहा दर एक गोंयांत आतां एक हांवें तुमकां एक एग्जाम्पल दिता. हांवें पळय पत्राचेर येयला ते पयले बेतालबातीच्या गांवांत सुमार 150 सुमार 150 सुमार सर्वे नंबर येयल्या म्हणजे हे सर्वे नंबर दाखयले आशिल्ले NDZ आहा. आतां थंयसर सुबेजूय आसपाक शक्य आहा. आतां थंयसर म्हणजे लँडूय NDZ मतलब प्रायम लँडूय आहा ते कोणाचो राग आहा जाल्यार कोणें घालूंक लायला आसतलें सांगूंक जायना. पूण म्हाजी मागणी आहा दर एक पंचायताक जे पत्रांचेर येयलेले आहा जे नोटिफिकेशन येयलेलें आहा बाबा अमके सर्वे नंबर आहा ते NDZ म्हणटात आनिकूय घालपाचे आहा लोकांक दिसता थंयसर अफकोर्स मॅंग्रोव्ज आहा जावं सँड्यून आहा जावं शेतां आनिकूय उरलेलीं आहा. ही म्हजी मागणी ह्या लोकांनी ही शेतां हे मॅंग्रोव्ज आहा ते जावं सॉल्टपॅन आहा ते जावं कितें आहा तितले हे नो डेव्हलपमेंट झोनाक घालचें. कित्याक आमकां जाय उरलेले पिळगेकूय जाय NDA जाय हे सगळे आमचे नॅचरल कितें आहा तितलें आमकां सांबाळूंक जाय. पूण आतां हेका कित्याक नाका NDA म्हाका समजना. NDA आनी NDZ दोनूय आहा नो डेव्हलपमेंट एरिया अशें म्हणटा. हितून नो डेव्हलपमेंट एरिया वीच कम्स पुनल झोन त्या हितून येता और हाय डेन्सिटी बिल्डींग आहा ते काय तो तितून कितें नॉर्म्स आहा इवन NDZ आसल्या उपरांत थोडो म्हणजे मिनिमायज करपाक शक्य आहा डेव्हलप करपाक हें येता NDA आनी NDZ आहा ते मेजर जितले जावं सॉल्टपॅन एग्रीकल्चर आमचे बाकीचे आहा ते सगळे तोडी फोंड सगळे. पूण आतां एक सांगप म्हणजे तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव ह्या आमदाराक पावोवपाक सोदतां डोंट मिसगायड पीपल ऑफ गोवा. दर एक गांवांनी वचून मिसगायड करता हें बंद कर. आमकां NDA आमकां जाय. उरला ते पिळगेक जे शेतां पाळां कितें उरलेल्या तें सांबाळपाक जाय. आनी तुका तर तूं अशें मिसगायड करता तशें लागता हे सगळे दिल्लीचे बिल्डर लॉबी लँड शास्त्र आहा तेका सपोर्ट करता म्हणून नाका. जेन्ना तो नाका म्हणटा NDZ नाका म्हणप म्हणजे हे वेलकम करप ही शेतां पाळां ती डेव्हलप करपाक नाका. जेन्ना नाकारता पळय तो नाकारता NDZ नाका म्हणटा. हे मंत्र्यांनी सांगला TCP आपल्याक मॅसेज घालता म्हणून. हांव मागता दर एक गोंयकारान दर एक मतदारसंघांनी एक पंचायत 6-7 पंचायत आहा एक मतदारसंघात येता. तेणी सगळ्यांनी दर एक जे TCPचे अधिकारी आहा ते ऑफिसान बसून दर एक मॅपींग पळयता दर एक गांवचे आनी ताका जाय तशें घालता.
म्हजी मागणी दोन एक पंचायतांनी हे व्हेरीफाय करचे जे जागे उरलेले आहा लो लायन एरिया जावं शेतां जावं ही सरकाराक पावोवची आनी हे एनडीझेडान घालून घेवची ही म्हजी मागणी. आनी लोकांनी ताळयो मारच्यो न्हू हिंगा मिटिंगेक वचोन आमकां एनडीझेड नाका म्हणून आमकां एनडीझेड जाय आनी आमकां हे सगळे प्रिजर्व केले जाता. हे तुमच्या माध्यमांतल्यान हांवें दोन एक आमकां कशें इफेक्ट जाता ते हांवें तुमकां दिता. तुमी पयचे आनी कोण आनी तुमी पयलें आसतलें कोण 40 मतदारसंघांतले आमदार जावं कोण आमचे आमदार आनी कोणूय ओपोज करता तो एकलोच आमदार एनडीझेड ओपोज करता. म्हाका आतां सोदमना तो एनडीझेड हे सजमता ना सजमता लोकांक कशें सजमायता हांव नकळो. पूण हांव एकूच सांगता तुमच्या माध्यमांतल्यान हो बाणावलीचो मतदारसंघाचो आमदार तो सजमता तो शाणो सजमता सगळ्याक उंगली घालीत रावता तो देर इज नथींग ही डजंट नो नथींग ही नोज एवरीथींग एंड एनीथींग दॅट वॉट ही थिंक्स. तो कॅप्टन तो पायलट आनी तो सगळो तो लोकांक मिसगायड करिनाका. आमकां एनडीझेड नाका म्हणून मिसगायड करून आमकां जाय. आमकां सगळे आमचे उरलेले आहा ते प्रिजर्व केलेले जाय. आनी त्या खातीर तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव दर एक पंचायताक रिक्वेस्ट करता जे तुमी पयचे खंयचो खंयचे जागे घातल्या ना घातल्या आनी हरेक ते येता आनी घालूंक ना कोणाची इंट्रस्ट आसता पयले मंत्र्याक असो कोणी मेवले आसतले ही आमच्या आतां बेतालबांनी सुमार 1.5 लाख सुमार शेतां कोणे वयल्या पार्टीन घेतली आहा दिल्ली वाले घेतली आहा शेतां आनी तितून ती शेतां थोडी कमदादीची आहा इडीन लागलेली आहा ती घेतल्या. हांव कमदादीचो प्रेसिडेंट आहा बेतालबांनीचो. म्हाका हो खबर आहा जे शेतां रोयताले ते टेनंट कशे आहा ते तेणी आवटरायट दिले आहा. जेन्ना ते कोण कितें काडटा ते हांव ते ओपोज करता हांवें हेजे पयलीं ओपोज केला ती. पूण ही शेतां आयज आमकांय कळूंक जाय पंचायताकूय कळूंक जाय ही एनडीझेडान घातल्या ना घातल्या वो ती भायर दवरल्या जाल्यार ती घालची. म्हजी मागणी दर एक पंचायता कडेन हे तुमी गांवचे सगळे आमचे सर्वे नंबर घेवचे सर्वे करचे आनी घालूंक ना ही सगळे ह्या एनडीझेडान घालची. तुमच्या माध्यमांतल्यान मंत्र्याक आमदाराकूय हांव सोदमायता तेणें सजमचे एनडीझेड कितें तें आनी कित्याक तूं नाका कित्याक म्हणटा कोणाक नाकारता कोणाक लागून दिल्ली वाले लॉबी घालून हांगासर व्हरपाक उरलेलीं शेतां पाळां दोनी काबार करपाक हांव तो नाका म्हणटा जाल्यार हांव नको. आनी तेणें सांगचें कोणें ते मंत्र्यान सांगचें कोणें ताका मॅसेज धाडली आमच्या मतदारसंघात एनडीझेड नाका म्हणून देव बरें. मिकी बाब म्हाका सांगपाक जाय बाणावली जर एमएलए नाका म्हणून जर अवेरनेस करता जर तो डोर टू डोर वयता कॅम्पेन करता मिटींग घेता जाल्यार तूं कितें करतलो जाय म्हणून सांगपा खातीर तुमच्या माध्यमांतल्यान तें सांगलां तूं भोंवचोना थंय तूं सांगपा ना तांकां तूं कॅम्पेनींग करता आपले पळय तूं करचो ना हांव करतलो जाय म्हणून तुका हांवें आमी कितें आयकलां जे मतदारसंघांनी दोन एक गांवांनी मिटींग करप आनी लोकांक मिसगायड करप हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान पयल्या लोकांक सांगता आनी लोकांक म्हायती आहा हांव कित्याक कितें सांगता तें लोक म्हाज्याशी येतलो बाबा कितें वचून कितें तें सांगपाक जाय नाजाल्यार तेणें हिंगा सांगचें आपूण कित्याक नाका म्हणटा तें कितें आनी 39 मिसगायड करता अशें दिसता तुका तें ना 39 मिसगायड करून दाखयता 39 ए आनी एनडीए नाका म्हणून दाखयता हे तिनूय हांव ओपोज करता 39 ए गोंयांवर ओपोज करता कित्याक तुमी पयले आसतले स्विपींग पावर गिवन अनचेक पावर गिवन टू टीसीपी तेंचे हे आहा तेका चीफ टावन प्लॅनिंगाक स्विपींग पावर दिलेले मिकी बाब तुमी म्हणलें मिसगायड करता म्हणून तो मिसगायड कशा भाशेन करता कितें म्हणून सांगता तो सांगता आमकां एनडीझेड नाका म्हणून तो सांगता पयलीं तुमी आयकला काय म्हणटा हय हांवें आयकलो तो कितें सांगता काय म्हणटा तो म्हणटा हिंगा थोडी म्हणटा थोडी शेतां म्हणटा ते घातल्यात तेणें म्हणटा तो 6 लाख सुमार जमीन कन्वर्ट करपाक घातलेली आहा आनी हिंगा 3 लाख सुमार म्हणटा तो दाखयता कोर्टान कोण कोर्टान गेलेले तेन्ना दाखयता आपण पळय एनडीझेडूय केला म्हणून. सो म्हाजी म्हणणी कितें एनडीझेड नाका कित्याक हें लोकांक सांगपाक जाता न्हू घालूंक ना घालची थोडी घातल्या म्हणून 6 लाख आहा जमीन तर कन्वर्ट करूंक जाल्यार ती 6 लाखूय जमीन तर अशें दिसता बाबा
ही लो लायन एरिया शेतां आनी कसली जागे म्हणून दर एक वाड्याच्या गांवच्या लोकांनी ओपन करपाक जाय आनी सांगपाक जाय ही शेतां आमकां एनडीझेडाक घालूंक जाय म्हणून. पूण एनडीझेड नाका तेका आउटरायट सांगप एनडीझेड नाका म्हणजे कितें जालें कितें जालें हेची तूं ओट सांग म्हाका. एनडीझेड आउटरायट सांगता आपण तेजे म्हाका पोस्ट आहा पोस्ट आहा 36, 39A एनडीझेड आनी एनडीए नाका म्हणटा. सो आमी ओपोज करता 36A 39A आमी ओपोज करता गोंयाभर ओपोज करता. पूण आमी ओपोज करना एनडीझेड. एनडीझेडान ही सगळीं शेतां पाडां सगळीं आहा ती एनडीझेडान येता. आमदार कित्याक सांगता आमकां नाका एनडीझेड म्हाका सांग आमकां लोकांक गोंयच्या लोकांक कळोंक जाय. आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान तो कित्याक नाका म्हणटा तो एनडीझेड म्हणजे एनडीझेड नाका म्हणटच ती शेतां पाळां घाल्या सगळीं पुरोवन भाट्यान करून निघचें सगळ्या दिल्लीवाल्या भायल्या एका जिल्ल्यान ते रावता. बाणावलेन नवे प्रोजेक्ट बी येवपाचे आहा खूब येयलेले आहा. तेज्या मतदारसंघात तेज्या गांवांत तुमी पळय दुसरे फावटी लिस्ट हाडून दिता तेज्या गांवांत कितले रस्ते शेतांतले रस्ते करून जागे केले ते शेतांतले रस्ते तुमी म्हाका सांग तो काल हांवें हुंय वेळो व्हिडियो पळयलो अलेक्स सिकेरान म्हणटा तो रस्तो व्हेला आनी तुमी आमदार आहा तो तुजो गांव कारमणा तुजो गांव अलेक्स सिकेर MLA आलो एनवायरमेंट मिनिस्टर आलो तेणे रस्ते केले तुवें ओपन करपाचे पळय. तुमी नवच्या जाग्याचेर वचून तुमी प्रोटेस्ट करता थंयसर प्रोटेस्ट कित्याक करता गांवच्या लोकांक घेवन. बट निकी बा विश्वजितान कोण आमदार हे डिक्लेअर करून आसले कोण मेसेजी करता तो तूं डायरेक्ट वेन्सी म्हणटा तो कोण विश्वजितान म्हाका तो आतां दिसता तो एकलोच आमदार बोबा करता आपल्याच्या आमकां नाका म्हणून एनडीझेड नाका म्हणून. सो इट इज ऑब्वियस न्हू तूं वेन्सी म्हणटा तो आतां एकलोच आमदार बंद करता नाका म्हणटा एनडीझेड म्हणटा मागीर कोणाक मिनिस्टर मोविनूय एनडीझेड नाका म्हणटा न्हू तो होपत तो तेणें सांगला 94 सर्वे नंबर 94 हय 94 सर्वे नंबर 94 सर्वे सांकवाळ दाबोली आनीक पट्टाली नाका म्हणटा सारकें ना. तेणें म्हटलां की टीसीपी जे हे करता ते ब्लायंडली करता दोळे धाकून कारबार चल्ला म्हणून. ते कारबार चल्ला पळय ते कारबार चल्ला म्हणून आमकां सांगची गरज ना. त्या मंत्रिमंडळांत ते बसलेले आहा तेणी चर्चा करपाची. सो बाकीचे अपोज करता एनडीझेडाक न्हू एनडीझेडाक ओपोज करना पळय तेणें ओपोज केला एक्सक्लुझिव्ह तेणें सर्वे नंबर दिवन तेणें आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतले मांडला आपल्या कॉन्स्टिट्युशन मांडला आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीतले मांडटा ना पळय तुमी समजू ना आमी तो एक सर्वे नंबर येता सो थिंगा आनीकूय आसूंक शक्य आहा. पूण तूं विश्वजिताची लायन धरता कशें दिसना तुका. हांव कोणाची लायन धरिना. हांव लायन धरपाची कॉस्ट अरेंज जायना. तुमकां जाय तुमी म्हाका सांगा तुमकां जाय एनडीझेड नाका तुमकां खाल्लें जाय तुमकां नाका तुमकां जाय एनडीझेड जाय नाका. ऑलरेडी प्रोटेक्टेड जमीन आसा म्हणटा ती एनडीए डबल प्रोटेक्शन कित्याक जाय. डबल प्रोटेक्शन म्हणून सगळे जितले सर्वे नंबर दाखयल्या तितून थोडे दाखोवंक ना आसतले न्हू. न्हू पूण पॅडी फील्ड बी आसता पळय ती प्रोटेक्टेडूच आसता. ऑलरेडी प्रोटेक्टेड आहा. परत आनी कित्याक करपाक जाय काय म्हणटा. परत करी ना आतां तुमी पळोवंक जाय प्रोटेक्टेड आहा म्हणून तुमकां कशें काल जस्टिस फर्दीन रिबेलोन प्रेस घेतली तेणे सांगलें की ऑलरेडी आहा म्हणून ते आनी ताका डबल प्रोटेक्शन नाका म्हणून कालूच सांगला. थोडे तितून आतां तुमी समजूंक जाय आहा ते बरें आहा तितून ना ते घालूंक ना जाल्यार कितें करपाचें तो वेगळो न्हू प्रश्न. ना म्हजी म्हणीची आहा डायरेक्ट एनडीझेड तुम्ही स्टार्टिंग केलें काय म्हणटा हेजे बाबतींत खंयची ना पळय ती तेच हांव पंचायताक हांव म्हजी मागणी दीत आहा. आतां हांवें तुमकां एक एग्जाम्पल दिला बेतालबातीच्या गांवांत सुमार 150 सुमार सर्वे नंबर दिल्या. हांव एक 94 म्हणून सांगना मोर देन 150 थिंगा आनीकूय सुबेज आसतले आसपाक शक्य आहा आनी हांव जाणा आहा म्हणून. सो थंयसर थोडी लँड आहा दिल्लीवाल्यान शेतान दिल्लीवाल्यान घेतले आहा. सो ती तूं दितलो एनडीझेड कर म्हणून सजेशन दितलो. तूं दितलो. म्हाजें सजेशन पयलेंच ना हांवें पयलें जेन्ना ते शेताक हांवें घेतले म्हणून 2006 घेतली ती हांवें 2008 पासून ओपन केले तिका. सो ती दिल्लीकारांची एनडीझेड करूं ना.
म्हाका खबर ना तूच सांगता न्हू आतां दिल्लीकारांची ना जाल्यार म्हाका कोणची म्हूण सांगला तुका तू दितलो काय म्हणून विश्वजिताक हे लेटर बीन त्यो कर दिल्लीकारांच्यो म्हणून सर्वे नंबर करना डेफिनेटली दितलो ते तू स्टडी करूना ना काय आसा ते तेज्यात आनीकूय आसतली न्हू तू ती तू स्टडी करूना काय म्हणटा थिंगा आनीकूय स्टडी करपाक तेकून हांवें तुका सांगला पंचायत हांवें सांगला म्हाका मागणी केल्या पंचायताकडे हे सर्वे नंबर येयला आनीकूय आसतले कोणे आपले कोणे भाटा कोणे शेतां कोणे घेतल्या तेणी घालूंक लायना लावंक ना आसतली हाल्या मागीर अशें नाका ही पळय इतली गाडी तुमी हुंय दिल्लेले काय म्हणून ही घालूंक ना म्हणून ताका म्हाजी मागणी सो मिकी पाशेको फुडल्या दिसांनी रोखडेच आतां ज्यो दिल्लीकारांच्यो जमनी आहा त्यो एनडीझेड करच्यो म्हणून विश्वजिताक लेटर ही करचो शेतां डेफिनेटली केन्ना पर्यंत करतलो हांव पयलीं पंचायताकडे लिस्ट मागता सो तू स्टडी करूना अजून बाबा स्टडी केल्यार तुमच्या शेताला हल्लो तुका खबरूच ना म्हजी मागणी न्हू म्हजी मागणी हांव जाणा न्हू आनीकूय शेतां म्हणून सो ती घालूंक कितली ना आसा आनीकूय म्हणजे कितली स्टडी केल्यार तूं आंकडो सांगता आसलो आतां तुमकां हें सांगला आंकडो सांगता तुमकां दुसरे फाटी आंकडो दिता कितली घाल सो प्रेस कॉन्फरन्स तूं जेन्ना घेतलो फुडले टायम तूं सगळे क्लियर आंकडे दितलो. पूण हांव तुका ना हांव आतां तुमकां सांगता कित्याक दर एक पंचायता कडेन आतां मिटींग चलता सो हांव पंचायता कडेन मागता पंचायत कडेन मागता तुमी दर एक गांवांनी जे सर्वे नंबर ही शेतां पाडां बी सगळीं आहा नॅचरल आमचे आहा ती घालूंक ना जाल्यार तुमी ती घालची सो वेन्झी एनडीझेड नाका म्हणटलो आनी बाणावले मिकी म्हणटलो एनडीझेड कर म्हणून अशें तुमचें हें आसतलें मातशें ना हांव सपोर्ट करता एनडीझेड करपाक आनी सगळीं शेतां पाडां कितें आहा ते सँड्यू फॉरेस्ट कितें आसा कितें आहा तें सांबाळूंक मागता एनडीझेडान घालूंक मागता आमी जे भाशेन हो वेन्झी करता अवेरनेस मिटींग करता ते भाशेन तुमी करतले काय म्हणटा आतां तुमी म्हणटा पंचायत आमी आतां सद्याक आमी ही तुमच्या माध्यमांतल्यान दर एक गांवच्या पंचायताक हांवें मागणी केली ना हांव म्हणटा मिटींग घेतलो काय म्हणटा तो घेता ते भाशेन तुमी घेतले काय गरज पडल्यार घेतलो सद्याक हांव पंचायताक तुमच्या माध्यमांतल्यान पंचायताक पावयला आमचे दोन मतदारसंघात रेप्रेझेंट जाल्लो बाणावले तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव पावयला आनी गरज पडल्यार तेन्ना घेवन बसतलो तुमी आमच्या माध्यमांतल्यान सांगलें तें बरें आहा पूण तुमी एटलिस्ट पंचायतीक तरी बरयतले काय म्हणटा बरयतलो डेफिनेटली बरयतलो दोन एक पंचायत बरयतलो तुमी हे ग्राउंड अजून वर्क करूच ना आनी प्रेस कॉन्फरन्स घेताय कशें दिसता तुमकां तुमी अजून काय बरोवंक ग्राउंड कितें करपाक जाय तुमी बरोवंकूच ना म्हणटा अजून पंचायतीक एनडीझेड हांवें तुमकां कितें सांगलां तुमी सोदूंक ना जाल्यार हांव नको हांवें पोस्ट पळयला तो पोस्ट पयलें आयकून घे आयकला न्ही हो पोस्ट पळयला हांवें प्रेसूय पळयला हांवें तेणें भाशणां केलेली ती पळयला आनी त्या पासत म्हाका म्हजी मागणी आसली बाबा ह्या लोकांक मिसगायड कितें करून आमकां एनडीझेड नाका म्हणून नाका कंप्लीट नाका म्हणून अशें तुका कशें लागता ना तो तेजो स्टँड जालो तो सोड तूं आतां एनडीझेड जाय म्हणून केन्नाच्यान स्टार्ट करतलो बाणावले हांवें सुरवात केली पणजे न्हू बाणावले केन्ना करतलो हांव सगळे पंचायताक कसो लेटर बीन लेटर करून करतलो आनी विश्वजिताक तूं दिल्लीकारांचे प्रॉपर्टी डिटेल्स दितलो ते एनडीझेड करून ना जाल्यार घालूंक ना जाल्यार घालूंक लायतलो हे तूं केन्ना पळयतलो घातल्या काय ना ते पयले पंचायताक लिस्ट घेता न्हू आतां तुजें काम स्टार्ट जावपाचें आहा थंय वर्क येस थँक्यू थँक्यू